प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंकरार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची 21वी चीट 29 ते 33 पर्यंत. आनी आयचें शिवर्तमान हांव वाचतां. जेजू अंजिराच्या झाडाची शिकवण दिता आनी तो कितें म्हणटा. आनी ताणें एक वपार सांगली, अंजिराच्या झाडाक आनी हेरां सगळ्या झाडांक पळयात, तांकां कोंबऱ्यो फुट्टात तेन्ना जीं लागीं पावलां म्हूण तुमकां कळोन येता. तशेंच ह्यो सगल्यो वस्तू घडलेल्यो तुमी पळयतोच देवाचें राज लागीं पावलां म्हूण जाणो जायात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हें सगळें घडल्या बगर ही पिणकां अंतरची ना. अंत्रोल आनी प्रितूम सरतलीं, पूण म्हजीं उतरां सरची ना. 33 वर परतून वाचता. अंत्रोल आनी प्रितूम सरतलीं, पूण म्हजीं उतरां सरची ना. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू म्हणटा हांव तुमकां खरें सांगता, ह्यो सगल्यो घडल्यो बगर ही पिणकां अंतरची ना. कितें घडटलें भाव भयणीनो? आमी पळयलां लुकाचे 21वी चिटीन की जेजू जेन्ना तो परतून येतलो ताची खबर सांगता. तो म्हणटा, हांव परतून येतलो, पूण तेन्ना हांव शांतीचो राजा येवचो ना, हांव काकुतकार येवचो ना, हांव फकत येतलो झडटी करपाक. आनी तो येवच्या पयलीं खूब वस्तू घडटल्यो. कालच्या शिवर्तमानान आमी पळयलां की चोंद्रीम काऊक जातलो ह्या संवसारान. म्हणजे दीस जातकूच आमी जाणो की केन्नाच काऊक जायना, फकत रातचो काऊक जाता. पूण जेन्ना जेजू येवपाचो आसा तेन्ना दिसाक पासून काऊक जातलो, चोंद्रीम आसचो ना, आनी खूब घडण्यो घडटल्यो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ह्यो घडण्यो घडटल्यो, जो लोक जेजूचेर भावार्थ दवरिना, जेजूक नोको, तो खूब घाबरतलो, तांकां खूब भिरांत आसतली. पूण ज्या लोकांक खरेंच जेजूचेर भावार्थ आसा तो लोक खरेंच ताका येवकार दिवपाक, ताका वेलकम करपाक आमी तयार आसतलीं. आनी जेजू कितें म्हणटा, हें सगळें तुमकां जें सांगता हांव, खरेंच हें सत. कित्याक भाव भयणीनो हें सत? जेन्ना देव कितें म्हणटा, जेजू कितें उलयता, तें घडोवन येयलां हो घडोवन येवपाचें आसा. कितले फावटी जेजून सांगलेलें आपल्या उतरांनी, हें घडटलें तें घडटलें. आमी पळयलां जेरुसलेमाच्या जाग्यार कितें घडलें तें. जेन्ना जेजू मेलो 70 वर्सां उपरांत जेरुसलेमचें सगळें निसर्तन जालें, लोकांचें निसर्तन जालें. तो देव मंदीर सगळें त्या झुजांनी सगळी ताची वाट लायली. आनी भाव भयणीनो, जें जेजू उलयलो तें सगळें घडोवन येयलें. आनी आयज जेजू म्हणटा, जें हांवें तुमकां सांगलां, हें सगल्यो घडण्यो घडटल्यो हांव येवच्या पयलीं दुसरे फावटी, तेन्ना ह्यो सगल्यो घडण्यो घडटल्यो. आनी जेन्ना त्यो घडटात आनी ती जातात ह्या संवसारान आमी पळयता, तेन्ना आमी खरेंच आमची उर्बा आनी आमचें बरें जावपाक जाय. कित्याक आमी जाणो वेळ पावला जेजूक परतून येवपाक, आमकां स्वर्गाच्या राज्यान व्हरपाक. भाव भयणीनो, आयज जेजू कितें म्हणटा 33 वडेन, अंत्रोल आनी प्रितीम सरतलीं, पूण म्हजीं उतरां सरची ना. म्हणजे जेजू म्हणटा, म्हज्या उतराचेर तुमी घट धरात, म्हजें उतर तुमच्या काळजान धरात, आनी हें उतर दिसपट्ट्या जिवितान तुमी पाळात. भाव भयणीनो, आमी लोक आसात की आमी मागणें करता, हें करता तें करता, म्हण खरेंच आमी ह्या उतराचेर आमी भावार्थ धरता. जें जेजून सांगलां आपल्या उतरां प्रमाणे, कोणें तुका थापट दिलें एके सायडीन, दुसऱ्या सायडीन दी म्हणून तुजें तोंड थापट दिवपाक. पूण आमकां कोण थापट दी जाल्यार आमी ताचें नाक फोडूंक येता, आमी ताका गायो सावता, आमी तांचे शिराप घालता. कोणें आमचें इल्लें बाटबेस घेतलें, लोक आमी कितली ताचे वयर रागार जाता, दुस्मान काय दवरता.
कोणाक बक्षिना हें सगळें जें जेजून आपल्या उतरान बरयलां आनी दवरलां तें आमी करूंक जाय भाव भयणीनो. कित्याक गरज आमकां ह्या जेजू बरी सासणाच्या सासणान जिवपाक. कितले फावटी आमी फकत ह्या संवसारान कितल्यो वस्तू आहात आमचें तामचें हें घेवन आमी बसल्या आनी आमी जेजूचें उतर केन्नाच पाळिना. पूण जेजू म्हणटा अंत्रोल आनी प्रितूम सोडटलीं पूण म्हजीं उतरां सोडचीं ना. कित्याक जें ताणें उतरां ताज्या उतरान बरयलां आनी तें आमकां बायबलान वाचूंक मेवता, हींच उतरां आमकां आमच्या जिवितान आमी पाळूंक जाय. कित्याक जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा हें आमच्या काळजान धरून तेन्ना खरेंच आमी हें देवाचें उतर आमच्या जिवितान आमकां फळ दिता, देवाच्या राजाचें फळ दिता. आनी भाव भयणीनो गरज आमकां ह्या उतरान आमी रिगून रावून हें आमची तयारी फकत नातालांक न्हय पूण जेजूच्या दुसऱ्या फावटी येवपाच्या ह्या जाग्यार ताज्या तयारीन आमी रावया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलों. तुमकां सगल्यांक तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक गॉड ब्लेस म्हणटा.